फाटले 3 दीस जाले झोन बदल रद्द करपाची मागणी घेवन आझाद मैदानाचेर आंदोलन सुरू आसा। ह्या लढ्याक विरोधी पक्षांसयत भंडारी समाजान लेगीत तेंको दिल्लो। सोमारा सांजेर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर महाआंदोलना खातीर विरोधी पक्षांचे आमदार आनी हजारांनी आंदोलक एकठांय जाल्ले। ह्या वेळार चर्चे उपरांत सगळ्यांनी मेळून नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेंच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरपाचो निर्णय घेतलो। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायानूय ह्या आंदोलनाक तेंको दिलो। कायदो सभाघरात बदलूंक जाय, कोणाच्या तरी घरात निदर्शना करून न्हय अशें म्हणीत आमदार विजय सरदेसायान आपल्या समर्थकांक घेवन आझाद मैदानावेल्यान भायर सरलो। ह्या वेळार मंत्री राणेच्या बंगल्यार दोनापावला व्हडा संख्येन पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। मंत्री विश्वजीत राणेंच्या बंगल्यार लेगीत विरोधी आमदार तशेंच व्हडा संख्येन आंदोलक एकठांय जाले। मंत्री विश्वजीत राणेच्या विरोधात घोषणाबाजी दीत लोक मंत्र्यांचे बंगल्या कडेन थाट मारून बशिल्ले। कलम 39 रद्द जावचे म्हणून सोमारा पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलन आशिल्ले। हे आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर दक्षिण गोंयच्या कुंकळ्ळे आनी बाणावलेच्यान आंदोलन येताले। ह्या आंदोलकांक पुलिसांनी आडायले। सरकार करता हुकूमशाय असो थळाव्यांचो आरोप आसा। शेवण वाठारांतल्या प्रस्तावित मल्टीबर्थ कार्गो जेटी प्रकल्पावेल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली। ही जेटी फक्त कोळसो हाताळपा खातीर बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्या फुडारपणाखाला पणजेच्या पर्यावरण खात्याच्या कार्यालया भायर निषेध केलो। मजगती आमदार निलेश काब्राल हांणी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून हे प्रकल्प स्क्रॅप करपाक लायतले अशें आश्वासन आमदार काब्रालान दिलें। प्रस्तावित बंधारो प्रकल्पाक विरोध करीत मिराबादच्या थळाव्यांनी सावड्डे पंचायतीक घेराव घालो। आमकां बंधारो प्रकल्प नाकाच म्हणून थळावे लोक ठाम आसा। आमचे जैत जाल्या बगर सोडचे नात अशी खर भुमिका आतां थळाव्यांनी घेतल्या। पंचायतीक घेराव घालून लोकांनी पंचायत कार्यालयात ताटां बडयलीं आनी नारे दिले। सावयवेरे वाघुर्मेच्या बागावाड्यार रसिका प्रभू हांच्या घरात चोरी जाली। घरात कोण नाशिल्ल्याची संद साधून चोरांनी घरातल्या भांगराच्या वस्तूचेर आनी रोख रक्कमेचेर हात साफ केलो। सुमार 20 लाखांचे भांगर आनी 40,000 रुपयांची रोख रक्कम फारायली।
पणजी महापालिकेच्या वेंचणुके खातीर सोमारा आमी पणजेकार पॅनलाच्या कांय जाणांनी उमेदवारी अर्ज भरले. उरिल्ले मंगळारा अर्ज भरतले. वट्ट 28 उमेदवार रिंगणात देंवतले अशी माहिती उत्पल पर्रीकारान दिली. शारांत कॅसिनो खातीर निर्माण जावपी प्रश्न सोडोवपा खातीर प्राधान्य दितले अशें उत्पलान सांगलें. आदली राना मंत्री अलिना साल्ढाना हिणे गोंयांत सुरू आशिल्ल्या घडामोडींचेर खर तिडक उक्तायले. गोंयांत जें घडटा तें पुराय चुकीचें आसा. राज्याचें रक्षण करप गरजेचें आसा, तितलेंच सैम आनी पर्यावरण तिगोवन दवरप हेंवूय सरकाराची जापसालदारकी आसा. सतत पर्यावरणाक गृहीत कित्याक समजता असो प्रश्न आदली राना मंत्री साल्ढानान उपरासला. सगळ्यात पयलीं गोंयचो आकार समजून घेवन गोंयांत कितले प्रकल्प येवंक शकता हाचेर खोलायेन विचार करप गरजेचो आसा अशें तिचें म्हणणें. पणजूण वाठारांत एका रेंट कारीचो स्वयंघात जावन कार एका नाल्यात उमथली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओडिसाचो पर्यटक ही कार चलयतालो खंय. तेन्ना अचकीत ताचो कारीवेलो ताबो सुटिल्ल्यान कार लागसरच्या नाल्यात पडून उमथली. ह्या कारीत आशिल्ल्या 4 पर्यटकांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. तांचेर उपचार सुरू आसात. दरेका आमदारान स्वताचो आदर राखपाक जाय. विरोधी पक्षांत आसतना आमी लेगीत आंदोलनां केल्लीं, पूण सरकारी कार्यालयांत वचून अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडूंक नाशिल्लो. कार्यालयाच्या भायर आंदोलनां केल्लीं. सध्या चालू आशिल्ले आमदार विरेश बोरकाराच्या 39A कलमाच्या आंदोलनाचेर आपल्याक कितेंच उलोवपाचें ना अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. राज्यात SIR प्रक्रिये उपरांत सुमार 1.27 लाख मतदारांक वगळ्यात. SIR उपरांत मतदारांचो आंकडो उणो जाला. हाका लागून भाजपाचे उत्तर गोंयांतले 6 आनी दक्षिण गोंयांतले 5 अशा वट्ट 11 आनी 2 अपक्ष आमदारांक आतां हुस्को निर्माण जावं येता काय कितें असो प्रश्न उपरासता. मतदारांक वगळयल्यात तातूंत मेप जावंक नाशिल्ल्या भायल्या मतदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान आनी हातूंतले कांय मतदार भाजप उमेदवाराच्या जैता खातीर म्हत्वाचे थारिल्ल्याचें दिसून आयलां. देखून आतां संबंदीत आमदारांचे प्रश्न येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत वाडटले काय कितें हो प्रश्न उपरासता.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. वाचता, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक पार्टी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दित आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां वेळा दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे त्या आंदोलनात भाग घेतात. सगळे वरां आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक. गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो तांचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहा. गोमंतक व चे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. पयलीं कांसावले वाठारांत घर फाचो प्रकार उक्ताडार आयला. नियमाप्रमाण घराचे फाटले दार फोडून चोरान घरात प्रवेश केलो. उपरांत भांगर तशेंच हेर सामान मेळून सुमार 5 लाखांचो म्हाल फारायल्ल्याचें कळटा. वेर्णा पुलीस ह्या प्रकरणात फुडलो तपास करतात. एके वटेन गोंयांत तापमानाचें प्रमाण वाडिल्लें आसतना गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांत आडवेळ्या पावसान हजेरी लायली. सुचेच्या वेळार अचकीत आयिल्ल्या ह्या पावसाक लागून लोकांक धानळ जाली. मात गरमेक विचारिल्ल्या लोकांक ह्या पावसाक लागून मातशी थंडसाण मेळ्ळ्या. भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासाक ओडिशा आनी अंदमान आनी निकोबार आयलंड्सात गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगतीं मध्य प्रदेश, विदर्भ, आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आनी तेलंगणात अशेच तरेचे पावसाळी वातावरण आसूं येता असो अदमास उक्तायला. फुडल्या दिसां खातीर खंय तरी तापमानात 3 ते 4 डिग्री सेल्सियस आनी वाडटले अशें कळीत केल्लें आसा.
भटिंडाच्या फरीदकोट पोलिसांनी केल्ल्या गुळे वखदा आड केल्ल्या कारवायेत पाकिस्तानाचे फाटबळ आशिल्ल्या ड्रग कार्टेलाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत 6 दादल्यांक तशेंच 2 बायलांक अटक करून वट्ट 4.804 किलो हेरोईन, 30,000 रुपया रोकड, 30 बोर पिस्तूल आणि 3 लायव्ह कार्ट्रिजीस जप्त केल्ले आसात. ते भायर गुळे वखदांची तस्करी करपा खातीर वापरिल्ली थार आणि XUV 500 गाडी लेगीत जप्त केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या दुबावितां मदीं भारतीय सैन्य दळांतलो जवान तशेंच निलंबीत केल्लो पुलीस अधिकाऱ्याचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या पुराय प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सरकारी रेल्वे पोलिसांनी केल्ल्या महत्वाच्या कारवायेत 13.83 कोटी रुपयांचे मादक पदार्थ जप्त केल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे मादक पदार्थ अवध एक्सप्रेसच्या एका जनरल कोचात दवरिल्ल्या एका बॅगेत सांपडिल्ल्याचे कळटा. ही रेल्वे फांतोडेर 4 वरांचेर स्टेशनाचेर आयिल्ली. मात जेन्ना ही गाडी इलेक्ट्रिकल मेंटेनन्स चॅका खातीर व्हेल्ली तेन्ना सकाळच्या 6 वरांचेर पुलीस कॉन्स्टेबलांक हे बॅग सांपडले खंय. जेन्ना बॅगाची तपासणी केली तेन्ना कपड्यांसयत तातूंत गुळे वखदांची पाकिटां सांपडली. जप्त केल्ले सबस्टन्स 13.834 किलोचे आसा. देखून ह्या विशींचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्ली पोलिसांच्या क्रायम ब्रांचान केल्ल्या महत्वाच्या कारवायेत आंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेलाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात 5 जाणांक अटक केल्ली आसा. तशेंच 18,47,400 सायकोट्रॉपिक टॅबलेट्स जप्त केल्यात. मार्केटात ह्या टॅबलेट्सांचे मोल सुमार 8 ते 9 कोटी रुपया इतले आशिल्ल्याचे कळटा. ह्या प्रकरणाच्या तपासात थळाव्यान सयत आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर फाकिल्ल्या नेटवर्काचो पर्दाफाश करून कुरियर तशेंच एक्सपोर्ट चॅनलांचो दुरुपयोग करताले अशेंय उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्ली पोलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या कारवायेत फटीच्या वखदांच्या फॅक्टरीचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत फटीची वखदां, ओपिओइड्स आणि हेर मशिनरी जप्त केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या युनिटात एक्सपायर जाल्ल्या वखदांचे रिपॅकेजिंग करपाचे काम चलताले खंय. 9 जाणांक ताब्यात घेवन तांची चवकशी करप सुरू आसा. सायबर गुन्यांवां जागृताय निर्माण करप सुरू आसतना लेगीत अशा गुन्यांवकारांचेर आळो हाडपाक पुरायपणान यश मेळना. हालीसराक सायबर फटवणुकीच्या केशींनी बरीच वाड जाल्ली आसा. पुणेच्या एकल्याक आपूण युकेचो IT इंजिनियर आशिल्ल्याचो दावो करून वट्ट 11.52 लाख रुपयांची फसवणूक केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो. ताणें अबकारी खात्याचो अधिकारी तशेंच दिल्लीच्या गुन्यांव फाट्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून लेगीत फटवणूक केल्ल्याचे आतां उक्ताडार आयला. संबंधिता गुळे वखदा आड कारवायेत हात आशिल्ल्याचो फटीचो दावो करून सगळ्या वटेनसून ताका अडकोवन ताचे कडल्यान हे पयशे वसूल केले. मात आपली फसवणूक जाल्ल्याचे कळटकीच ताणें सायबर खात्याक कैद करून पुराय प्रकार सांगलो. त्या उपरांत तपासात ह्या दुबाविताक सांपळ रचून धरपाक पुलिसांक यश आयलें.
TGSRTCच्या बशीचो अपघात जाल्ल्यान सुमार 300 जाण जखमी जाल्ल्याची धक्कादायक म्हायती उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही बस खंय तेलंगणाच्या आदिलाबादात जिल्ल्यांतल्यान पासार जाताली जेन्ना ड्रायव्हराचे बशीवेलें नियंत्रण सुटलें आनी बस पुलावेल्यान सकयल कोसळ्ळी. सुदैवान कोणाकूच मरण येवंक ना, पूण 5 प्रवासी गंभीररित्या जखमी जाल्ल्यान तांचेर उपचार सुरू आसात. ह्या घडणुकेची म्हायती थळाव्यांनी पुलिसांक दिले उपरांत मसत कार्याक सुरवात करून सगळ्यांक हॉस्पिटलांत दाखल केले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. प्रवाशांचे सुरक्षीत आणि नितळसाण अन्न सुनिश्चित करपाचे दिकेन महत्वाच्या कामगिरीत नॉर्थ ईस्ट रेल्वेच्या 5 स्टेशनांक भारतीय अन्न सुरक्षितताय आणि मानक प्राधिकरणान म्हळ्यारूच FSSAIन प्रतिष्ठित ईट राईट स्टेशन प्रमाणपत्र फावो केला. तातूंत दिमापूर रेल्वे स्टेशन, अलीपुरदुआर रेल्वे स्टेशन, कोकराझार रेल्वे स्टेशन, गोलकगंज रेल्वे स्टेशन आणि न्यू माल जंक्शन रेल्वे स्टेशनांचो आस्पाव आसा. देशातले सगळ्यात गिरेस्त आणि गरीब राज्य खंयचे हाचेर संशोधन करून आता RBIन अहवाल तयार केला. एकेवटेन भारताची अर्थव्यवस्था नेटान वाडत आसतना भारत देश संवसारभरातल्या देशांमदी 4थ्या क्रमांकाचेर आसा. 2026 GDPत 7.4% वाढ जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. मात हातूंत खंय तरी राज्यांचो व्हड वांटो आशिल्ल्याचें दिसून आयला. राज्यांची अर्थव्यवस्था मेजपा खातीर GSTP हो म्हत्वाचो निकशाचो वापर जाता. GSTP म्हळ्यार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट, जो एका राज्याच्या एका वर्साच्या उत्पन्नाचेर अवलंबून आसता. सध्या महाराष्ट्र परत एक फावट पयल्या क्रमांकाचेर पाविल्लो आसा. ह्या राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था 45.32 लाख कोटींची आसा. महाराष्ट्रा उपरांत दुसऱ्या क्रमांकाचेर तामिळनाडू, तिसऱ्या उत्तर प्रदेश, चौथ्या कर्नाटक आणि 5व्या क्रमांकाचेर पश्चिम बंगाल आसा. टॉप 10 राज्यात राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीचो आस्पाव आसा. मात GSTP प्रमाण सगळ्यात गरीब राज्य हे फक्त आणि फक्त अरुणाचल प्रदेश आशिल्ल्याचे मुखार आयला. राज्याची अर्थव्यवस्था 4,423 कोटींची आसा. देशातल्या नागरिकांक 2025 वर्सा 4,000 कोटी परस चड स्पॅम कॉल आयले. तातूंतले 1,189 कोटी गरजे भायर आशिल्ले कॉल्स वापरप्यां मेरेन पावचे पयलींच ब्लॉक केले. हाका लागून 4,000 कोटी नागरिकांची फटवणूक जावपापासून आणि तांचो वेळ फुकट वचपापासून आडोवपाक मजत जाली. ट्रू कॉलराच्या अहवालांतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. देशात 100 कोटी परस चड मोबायल वापरपी आसात. स्पॅम आणि फटवणूक प्रकारा संबंधी ट्रू कॉलरान अहवाल जाहीर केला. तातूंत डेटा आधारित विश्लेशणा वरवीं स्पॅम आणि फटवणूक प्रकार देशातल्या संचारण प्रणालीचेर कसो परिणाम करता आणि तंत्रज्ञान दर दिसा कोट्यांनी नागरिकांची कशी राखण करता हे सादर करता. ह्या अहवाला प्रमाण ट्रू कॉलरान 2025 वर्सा देशात 4,168 कोटी स्पॅम कॉल वळखून घेतल्यात. तातूंतले 1,189 कोटी कॉल वापरप्यांनी आडायले. तशेंच बँको, सरकारी संस्था आणि नामनेच्या ब्रँडांची नक्कल करून केल्ले 770 कोटी फटींचे कॉलूय सोदून काढले. गोंयांतल्यान फाटल्या 5 वर्सांत 19,000 मेट्रीक टन सुंगटांची निर्गत अमेरिकेत जाल्या. पूण हालींच अमेरिकेन भारताचेर टॅरिफ वाडयल्ल्यान ही आयात फाटल्या एका वर्सांत खूब उणी जावन आतां गोंयांतल्यान निर्गत सामकीच बंद जाल्या अशी म्हायती वाणिज्य आनी उद्देग मंत्रालयान दिल्ली आसा. मंत्रालयान समुद्री उत्पन्न निर्गत उदरगत प्राधिकरणाचो जारी केल्ल्या अहवालात ही आंकडेवारी जारी केल्या. 2020 ते 21 ते 2024-25 मजगती गोंयांतल्यान 19,279 मेट्रीक टन इतली गोठायल्ल्या सुंगटांची अमेरिकेत निर्गत जाल्या. ह्या सुंगटांक $114 मिलियन म्हळ्यार 882 कोटी रुपयांचे मोल आयला. वर्साक सरासरी ही सुंगटां 400 ते 500 रुपया दर किलान विकल्यात.
जिविताची शैली बदलली काय पुरायपणान परिणाम हो मनशाच्या कुडीचेर जाता. वाडट्या पिराये वांगडा वेगवेगळी दुयेंसां दारांत येवन उबी रावतात. तिशी मेरेनच्या तरणाट्यांक आतां जॉयंट पेन जावपाक लागिल्ले चव साबार केशी सामकार येतात. दिसभर एकाच पॉश्चरात बसून रावप, कामाचो व्याप, ताण, फोनाचो वाडटो वापर ह्या सगळ्याची मुखेल कारणां थारतात. लक्षणां खूब आदीं सावन दिसून येतात, मात कामाच्या व्यापा मुखार तांचेर आडनदर करप जाता आनी जेन्ना चडार पडटा तेन्ना उपचार घेवपाक गेल्यार कळाव जावन गेल्लो आसता. देखून आदींच वेळेचे वेळार उपचार घेवप काळाची गरज जाल्ली आसा. दोन 2050 मेरेन भारतात स्थूलतायेच्या केशींनी बरीच वाड जावपाची शक्यताय दोतोरांनी उक्तायल्या. बदलती जिणेशैली, भायल्या खाणा जेवणांचें सेवन, व्यायामाचो उणाव ह्या सगळ्या फाटली मुखेल कारणां जावन आसात. उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन 17.4% बायलां आनी 12.1% दादले स्थूलतायेचे शिकार जातले खंय. त्या भायर ल्हानसान भुरग्यां मदीं स्थूलतायेचें प्रमाण वाडलां. देखून आतांच्या भुरग्यां मदीं लेगीत गोडेमूत, काळजाचे दुयेंस तशेंच हेर गंभीर दुयेंसां लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकार ना. देखून ह्या गंभीर समस्येचेर उपाय काडपा खातीर आतांच खंय तरी सादूर जावन भलायके संदर्भात पावलां उबारप गरजेचें आसा.